नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया फागलाच्यो फोडी फ्राय। ही हांवें फागलां घेतल्या, उदकान बरी धुवन घेतल्या। आता ह्या फागलांच्यो आमकां फोडी करून घेवपाक जाय। पयलीं हे देठ काडून घेवया। अश्यो आमकां फागलांच्यो फोडी करून घेवपाक जाय। अश्यो करून फोडी करून घेवपाक जाय। फोडींक मीठ लावया। मीठ लायता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार लायात। अशें सारकें फोडींक मीठ लावन घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। पयलीं हळद आनी मिरचीची पावडर मिक्स करून घेवया आणि आता ती फोडींग आमी लावन घेवया। फोडींग अशें दोन्ही वटल्यान मिरची पावडर आनी हळदी पावडर लावन घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। रवो लावन आमकां फागलां फ्राय करून घेवपाक जाय। तर ताच्या खातीर हांवें बारीक रवो घेतला। असो रवो लावन घेवपाक जाय। फागलाच्या फोडींग असो दोन्ही वाटल्यान रवो लावन घेवपाक जाय आणि फोडी अशे तेलान हळू सोडपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। आता फोडी आमी परतून घेवया। फोडी शिजल्या काय ना ते पळोवया। पळयात, फोडी मस्त शिजल्यात। अशें करून बऱ्यो शिजपाक जाय। फोडी दोन्ही वटल्यान बऱ्यो तळून जाल्यो, बऱ्यो शिजल्यो। आता हांव काढून घेता। पळयात, अशें करून तळून घेवपाक जाय। फागलांच्यो फोडी फ्राय केल्या। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तळपाक खूब वेळ लागना, रोखड्यो जाता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।